देनी किती काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक स्ट्रॉंग बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. देनी कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा एक्झॅक्टली सेकंड टायम हांव विन जालां. आनी हांगा ही दवर्ली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टफ पंचायत किंवा थिंगान लीड मेळप ना तूं चोय बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो आनी बीजेपी काबार केल्या. पयलीं डिक्लेअर केल्या आनी चड मार्जीन जाता. पयलीं डिक्लेअर केल्या मातसो आनी चड म्हाजें मेळटालें कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा जाता नक्सान तरी पूण धांवलो आनी आमचे बाबा ही टिकेट दिवपाची आनी आमचे विस्वास दोन टिकेट दिलेली आनी बाबा विजयाक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. एलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. एलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आनी आमचे आरजीनू कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे गोवा फॉरवर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना म्हणजे तूं चीत हे सगळे घेणे बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट आतां कशें ना इंडिपेंडंट बसलेले म्हाका फायदो आसलो ना त्या तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलो म्हणटच तितून म्हाका जायतो फायदो जालो.